मंत्रिमंडळात फेरबदलाविषयी चर्चा करून कांयच अर्थ ना अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन म्हटलां। मंत्रिमंडळात फेरबदल जाता जाल्यार मुखेलमंत्री सगळ्यात पयलीं पक्षाक सांगपाचो। मुख्यमंत्री गोंयभर आपल्या खासगी कामा खातीर वयता देखून मंत्रिमंडळात फेरबदल करपाक वयता असो लोकांनी गैरसमज करून घेवचो न्हय अशें सदानंद शेट तानावडेचें म्हणणें आसा। कॅबिनेट रिशफलाची सध्या चर्चा करून कांय अर्थ ना, सध्या कांय जावपाचें ना, कारण एखादें जर जावपाचें आसत जाल्यार मुख्यमंत्री पयलीं सांगतले। ते कशें जाता की तांकांय फायनली तेंची वैयक्तीक कांय गोश्टी आसात, त्यामुळे ते अपॉइंटमेंट तांकां दिल्ली आशिल्ले, ते गेले दिल्ली, थंयच्यान तेंचो एक कार्यक्रम, खाजगी कार्यक्रम तांच्यांनी वेगवेगळे संस्थेचे घेतिल्ले, पुण्याक आयले ते, आनी ते कार्यक्रम करून आज सकाळीं आयल्यात ते, आनी आज ते वंदे भारत फ्लॅग ऑफ करपाक गेले। आतां गोंयांत कशें जालां, गोंय आमचें धाकटें, कोणाक एअरपोर्टार दिसलो की रिशफल करपाक वयता अशा पद्दतीची एक अफवा आनी बातमी मिडिया आसा, सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान भायर सरता। पण आमकां एक हे करपाक जाय की एखादें जर रिशफल जावपाचें पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्र्याचो, पण तें जावच्या पयलीं मुख्यमंत्री पार्टीक एडवान्स सांगतात की अशें अशें आपल्याक करपाचें आसा, आनी त्यामुळे जो पर्यंत तेंचो सांगिना तो पर्यंत तें जावचें ना। आनी त्यामुळे ते वेगवेगळे फाल्यां समजा आनी एखाद्या कार्यक्रमाक वचूं शकतात ते, आनी ते गेले म्हणजे मंत्रिमंडळ बदल करपाक गेले काय कितें। आनी त्यामुळे एखादें जर कितें करपाचें आसलें जाल्यार ते तुमकां सांगतले, कारण तेंच्यांनी पयलीं सांगलें उपरांत मागीर आमी तुमकां ब्रीफ करतले, कारण मुख्यमंत्र्यांचो निर्णय आसा तो रिशफल। त्यामुळे प्रत्येक दीस नवीन नवीन बातमी येत रावता रिशफल रिशफल, म्हणजे तांकां आनी कामूच ना काय कितें, तांकां कितलीं तरी कामां आसात, ते परत परत 24/7 काम करत आसात, भोंवतात, आनी त्यामुळे तांकांय आपलें काम करुनी आनी त्या वेळाचेर करपाचें आसत जाल्यार डेफिनेटली ते प्रेसाक ब्रीफ केल्या शिवाय खंयचीच गोश्ट करची ना। कारण एखाद्यान जर तांकां बदल करूं जाय जाल्यार ते तुमकांय सांगतले, पयलीं ब्रीफ करतले, कारण तेंच्यांनी ब्रीफ केल्या नंतर आमी करतले, कारण हांवें पयलीं करप न्ही तें, तेंच्यांनी सांगलें की मागीर आमी सांगूं शकतात तुमकां, पण ते आमकां डेफिनेटली कन्सल्ट करतले। त्यामुळे उगीच फाल्यां बदल जाता, परवा जाता, त्यामुळे सध्या तरी बदल जायना, जो पर्यंत आमकां न्यूज येतकच मागीर आमी तुमकां सांगतले।